रॉयल कॅफे जाल्या उपरांत ताजे जिणी मस्त बरेपण जालां थोड्यांक काजार जाल्या काजारा खातीर राखून आसतली जाला ऑलरेडी न्ही तुका जावचें नाका तुजी बायलेचें नाल्यार म्हाका मार पडोंक ताजें सगळें नांव सांगिनासतना आल्कून सेरवय नासतना ह्या गांवचें नांव सेरवोवचें काल्याक गांवच्या नांवाचें की चड म्हणजे निल्लो म्हण कशें जालें म्हणून क्युरियोसिटी आसा हांव डायरेक्शन करता रे म्हणलो तो एक्चुअली चिंतलें हांवें डायरेक्शन करूंक हय ओल्ला दमाना सिनाली म्हणटात जायत रे म्हणलें एका स्त्री पात्रांत हांव वेदिक आयलो फुटी मार म्हाका एक अवकाश ती हांवें केला म्हाका वता एक्टींग करूंक एरीक बाब तुमी म्हाका नाटक दिलां एक अभिनय करीजे तुमी एक पात्र करीजे स्क्रिप्टवर दिताना एरीक बाब म्हणालो म्हाका जावचें ना आमची टीम सोडून दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी प्रॅक्टिसाक गेला 6 वरां प्रॅक्टीस आपयतात 6:30 आपयतात इवन डायरेक्टर ती येता 7:30 आपुट्ट कोंकणी म्हळ्यार चॅलेंज घालून सांगता कोणी उलयना कांय ना बॅकअप म्हणजे झिरो जालें आनी नेकल्यान दिता म्हणलें तो मागीर फाटीमुखार केलें शुटिंगाक डेट दिवन जाल्या युनिट बुक करून जाला कॅमेरा बुक करून जाला आर्टिस्टांक डेट दिवन जाल्या आमी तांकां मेळ्ळ्या आमी रिक्वेस्ट केलें कलाकारां खातीर एक विशेष कांय रियायत दिवं ना 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 ते 50,000 जाता तसो म्हजीं पदां थोड्या कॉम्पिटिशनांनी सादर जाताना म्हजें नांव सयत थंय काडूंक फाटीमुखार पडटा दाखयचे ती स्क्रिनार म्हाका थ्रेट आयले म्हाका कशें रिलीज करता पळय ते म्हणजे सांगतात आसलो मनीस हे आमच्या भाशेची मर्याद काडटात रे म्हणून गेला शुटिंगाक येवन थोड्यो गजाली हांवें आयकूंक मेळिल्ल्यो आसात पूण ते हांवें हांगा आयकल्ल्यो गजाली सांगल्यो जाल्यार त्यो आनीक चड स्प्रेड थोडे म्हणजे आसा कोंकणी भास उरोवंक कोंकणी जिरोवंक कोंकणी जोरोवंक म्हणून साद जेतना मुखल्या पिळगेक पावोवंकय म्हज्या बापायचेर म्हाका सुद्द मोग नातलो कित्याक गोतना खंयच्या डॉक्टरान सांगलें तुमकां सर्जरी जाय आमचें म्हण चिंचें आमकांच फाटल्यान खोट घालचें मनीस आमचेच आसात